प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सोमारा सगळ्या पक्षांच्या मुखेल्या वांगडा भारताच्या G20 अध्यक्षपदा संबंधित चर्चा करपा खातीर बसका घेतली। ह्या बसकेत मोठ्या प्रमाणात भारतातल्या राजकीय फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो। भारताचे G20 अध्यक्षपद हे पुराय राष्ट्राची आनी भारताची तांक पुराय संवसाराक दाखोवपाची एक आगळीच संद अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आयज भारताकडेन संवसारीक जिज्ञासा आनी आकर्षण आसा, जाका लागून भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची ताक आनीक वाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें। तशेंच प्रधानमंत्र्यान संघटनात्मक वावराचे महत्व सांगलें आनी वेगवेगळे G20 कार्यावळीच्या आयोजनात सगळ्या फुडाऱ्यांचो सहकार मागलो।